आनी देवान हो खुरीस कित्याक दिलो पळय, कित्याक चूज केलो हो खुरीस. ह्या खुर्सार आदल्या काळांत जायतो अर्थ नासलो. ताचे चोर नागोणे आसा तांकां मारताले, तांकां खिडायताले, लोकांक दाखोवंक पडे आनी अशें केलां आनी तशें केलां. आनी ह्या खुर्सार देव वेंचून काडटा आनी ह्या खुर्सार आपल्या पुताक घालता. आनी थंय त्या पुताक घायल्या उपरांत त्या खुर्साचो मिनींग बदलता. आयज आख्ख्या संवसाराक आमी ह्या खुर्साक मान दिता आनी आयज तुमी व्हडा दबाज्यान ह्या खुर्साच्या फेस्ताक आनी हांगा एकठांय जाल्या. तर ह्या खुर्साक जशें तुमी कुशीर सांगता, आयज पवित्र खुर्साचे देखीन आमच्या खुर्साक वेग मारुया आनी मोगाची मनशां जावया. तर पयले सुवातेर पळयल्यार खुर्सार कितें जाता. जेन्ना जेजू खुर्सार मारतात तेन्ना दोन वस्तू बदलतात. पयले सुवातेर जी मरण आसता थंय जिवीत फावो जाता. जेजू मेलो पूण तो पुनर्जीवन जाता. आमकां भरवसो मेवता की हे मरल्या उपरांत आमकां जिवीत आसा. आनी दुसरी वस्त, जंय इतलो राग, इतली हेट्रेड आसता, थंय देव फॉरगिवनेस हाडटा, बोगसण हाडटा. जेजू म्हणटा साहेबा तांकां बोगस, आनी दाखयता की आमच्यान इतलें वायट घडटा आसतना बोगसणें फावो करूंक जाता लोकांक. तो पयले सुवातेर तो मरण जिवितांत बदलता आनी राग वायट जें आसा तें बोगसण्यान बदलता. आनी अशें करूंक तो आमच्या जिवितांत उलो मारता.